भाव भयणीनो, इजाया प्रावादीचे पुस्तक अध्याय 50 एक अध्याय वाक्य एक तो सांगता, नीत आशेतेलेनो सर्वेस्पराक सोदतेलेनो तुमकां खंयच्या खडपांती कातरून काडल्यात आनी खंयचे कणींतली खोडून काडल्यात. पूण पळया देवाचें उतर, तुमकां खंयच्या खडपांतली कातरून काडल्यात. देवान खडपांतलें कातरून काडचें म्हळ्यार सुलाभ न्ही. देवान तुमकां विशेष रितीन तुमचो मोग केला, विशेष रितीन तुमकां तुमच्या जिविताक आकार दिला. हे खडाप खणून ते कातरून ताका सायज करून केल्ले बरी भावा भयणीनो आमचे जिवीत देवान रुपीत केला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. परत मुंदरण म्हणटा देवाचे उतर अध्याय 2:50 खंयच्या तुमच्या पुर्वजांचेर आनी तुमकां जल्म दिल्ल्या साराचेर आशिर्वाद नदर घाला. हांवें ताका आपयलो तेन्ना तो एकलोच आसलो. आब्रामाक संतत नातेली. आब्राम एकलो आसलो. ताका भुरगीं ना म्हणली खंत आशिल्ली ताच्या जिवितांत. पूण हांवें ताचेर आशिर्वाद घालो आनी ताची संतत अगणीत केली. काउंट करूंक जायना तितली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. भावा भयणीनो, आज बहुशा कितली जाणां आमी हांगासर आयिल्ली आमकी त्या अब्रामा बरी आमी भोगतांव कोणना. आमच्या जिवितांत मस्त देवाच्या आशिर्वादाची गरज म्हण आमकां भोगता. आमी कितलीशीं जाणां पिडे वरवीं कश्टांत हांव कोणना. आमी कितलीं जाणां आमच्या कुटुंबान ह्याच्या समस्यांनी कश्टांत हांव कोणना. आनी आमचे पैकी कितलीं जाणां ह्या मारेकार कोरोना पिडेंतली आनी भायर येवन हांव कोणना त्या संकश्टांतली. कितल्या जाणांचें काम गेलां आसतलें. कितल्या जाणांक घरा रीण असो बरो माथ्यार आसा आसतलो. कितल्या जाणांक घरचें टेन्शन चड जालां. भुरग्यांचे फीस बांदूंक कश्ट जातात. आस्पत्रे वखदां पयशे नात. एका रितीन आनी एका वाटेनात आमकां आमच्या सवयांचेर आमकां जैतरून जायना. आमी कश्टान जावं. भाव भयणीनो, पळया देवाचें उतर कितें म्हणटा. हांव तुमचे सवे आसतलो. कडपांतरी कातरून काडले बरी तुमकां हांवें काडल्यांत आनी खंयच्या कणयेंतले हांवें तुमकां कोंडून काडल्यात. तुमचे मात वयर माती आशिल्ली ती माती उस्तोन त्या मातयेंतले मोलादीक दिरवें भायर काडलेले बरी हांवें तुमकां तांतले आनी मातयेंतली भायर काडल्यात कणयेंतली आनी तुमच्या जिविताक एक आकार दिला. अब्रामाक आशिर्वाद दिले बरी हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. भाव भयणीनो, रेतीरेसो वेळ देवाच्या आशिर्वादाचो वाळो आमचेर वळटा. पळया 3 दीस आमी देवाचें उतर निरंतर आयकतना देवाचें उतर पळादीक. उत्पत्ती ग्रंथ कितें सांगता. देवाच्या एकाच उतरान संवसार रचीत जालो. खाली जिजून देवान म्हळें जावं दी म्हळें आनी जालें. देवाचें उतर तितलें बळादीक. इजाया प्रावादीचें पुस्तक अध्याय 50:5 आमकां कितें सांगता. वाक्य 15 आमकां सांगता. देवाचें उतर पावस पडले बरी भुमीचेर. पावस पडटा. पावस पडले कितें जाता. भुमी तशीच जातना भुमी पाचवी जाता. कित्याक उदक पडले तक्षण ते आसलें तोंड आनी कितें पाचवी जाता किर्लता. तें वाडटा आनी हीट ओडूंक शकता आनी तें सगळें आपल्या रंगान बदलता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. भाव भयणीनो, देवाचें उतर तितलें बळादीक. आनी हें उतर ह्या 3 दिसांनी आमी आयकोंक वतले. त्या देवाच्या उतरान आमी बळादीक जावंक आसा. आमच्या त्या देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमचें जिवीत पाचवें जातलें. मुखलें 1 वर्स आनी मुखलें आमची जिणी देव जिवाळ करतलो. आमच्या कुटुंबांनी देवाची कृपा वळटली. देवाचो आशिर्वाद वळटलो आमच्या कुटुंबांचेर. कित्याक आमी तें देवाचें उतर आयकत. हांव तें देवाचें उतर बळादीक. एब्रेवां बरयलें पत्र परत्यान सांगता देवाचें उतर. देवाचें उतर 2 तरेच्या थालवारी बरी तें कातरता. हाडांत तावन मांस मेकळें केल्लें बरी
देवाचे उतार तितलें बोळा दी भाव भयणीनो आमी कितलीं जाणां आसां कितले तेंप जावन आमची जिणी आमी भोवशा पातकान जियेला हांव कडना आनीक जियेता मस्त जाणां आमी आमच्या पातकांतले भायर येवं प्रयत्न करता मस्त कुमसारां जाल्यार आमचें पाताक सोडून जायना आमची सवय आनीक आमकां सोडून जायना आनीक तांतूर लोळटा दुकोर लोळुले बरी त्या चिखलांत आनी मेळांत आमी लोळोन आसा भाव भयणीनो आमकां भायर येवंक जायना देवाचें उतार आज आमकां बळ दिता देवाचें उतार आमची जिणी बदलिता भाव भयणीनो आज हांव तुमकां आयच्या रेतिऱ्या वेळार आज तुमकां सगळ्यांक हांव सीदा जाक्केवाच्या घरा व्हरता आज तुमकां पयलें सुंका काट्यार जाक्केवाच्या 3 दीस आमी जाक्केवा सांगता आसतले हांव खंय वचोंक सोडिना तुमकां 3 दीस 3 घंटे भाव भयणीके दीस आमी जाक्केवा सांगता आसचे जाक्केवाच्या सुंका काट्यार रेतीर आमची आरंभ जाता जाक्केवाच्या घरा आमचे रेतीर खबर जातली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तर आमी सक्कड देवाची कृपा मागया या घडये तो देवाचो सकत आमची ती वळोवन दी देवाचो मोग आमी भोगूंक आमच्या सक्कड कश्टांतावन आमी भायर येवंक आमच्या सरस्कत काळांतान भायर येवंक देवाच्या कृपेन आमी बरोवंक या घडये देवाची सकत मागया एक ल्हानशी काणी सांगून तुमकां या घडये तुमकां सांगता दोग संन्यासी असले 2 जाण हे 2 जाण संन्यासी एक व्हाळ उतरतले खंय व्हाळ उतरतना ताणें पळयलें थंय एक सोबीत चेडूं आसलें हें व्हाळ उतरूंक बारीक कश्ट हे फाटीं करताले भियेताले एका ह्या संन्याशांनी तांचे इतले चिंतले म्हणाले आमी ह्या चेडवा पिरमो ताका सोडचें बरें न्ही आमी ताका उखोवन दिशेन व्हरया आनी ताका दिशेन व्हाळ उतरूंक कुमो करया म्हणून आनी तांचे पळय एकल्यान ताका उखल्लें आनी वयलें आनी व्हाळ उतरयलें आनी 30 पदा पावलें चेडूं गेलें आनी इल्ल्या मुखार येतना आनी एकलो उखल्लो न्ही आनी एकलो म्हणालो खंय चेडूं सोबीत आसलें न्ही म्हणालो खंय देखून ताणें आनी एकल्यान म्हळें खंय आळे सायबा हांवें चेडवाक म्हज्या हातान सकयल दवरून हांव सोडून आयलां तूं आनीक चेडवाक व्हरून ताचाय गे म्हणालो खंय भाव भयणीनो आमी रेतीरेक आयला पूण आमी आमचे गरजे समाजे पुरा व्हांवून काण घेवन आयल्यार पळय तो चेडवाक मोतीन व्हांवून काण गेल्ले बरी आमच्या मोतीन रेतीर रिगाना देवाचे उतार रिगाना देखून आमी देवाच्या उतरां जागो करया आमचे काळीज मन सगळें 3 दीस 3 घंटे दिसाचे आमी सोम्याक समर्पया संपूर्ण तरान आमी देवाक जागो दिवया देवाच्या पवित्रत्म्याक जागो दिवया आनी ताच्या कृपेन बरया देवाचें उतर आतां आमी आयकता जेजू आमचे लागीं उलयता आमी चीत दिवन हें उतार आयकुया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका ख्रिस्त तो जेरिकोन भितर सरन शहरांतल्यान चलोन येतालो थंय जाक्केव नांवाचो एकलो सुंकागरसो मुखेली आनी दुडवाद एक मनीस आसलो जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारेस आशेतालो पूण तो मोठो जाल्यान लोकांच्या खेटींत ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडेच्या रुखाचेर चडलो कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर रुखाक लायली आनी ताका पळोवन म्हणलें जाकेवा बेगीन सकलां देव आज म्हाका तुमगेर रावसय जाकेव सरारा सकला देवून आयलो आनी व्हडा संतोशान जेजूक ताणें स्वागत दिलो हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सोयरो जावन गेला म्हूण लोक गुणगुणोवंक लागलो पूण जाकेव सकडा म्हजी उबो रावन म्हणालो पळय सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक दितां आनी
कोणाकाय कामे लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव तांकां पाटी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. निजाकी वोय अब्रामाचो पूत मनशा आपोतू सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचें उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. बुश्यां तुमचे पैकी कोणी पवित्र पुस्तक हाडल्यात गे? बायबल हाडला गे? व्हेरी गुड. बायबल हाडल्यार तुमचे बायबल उक्ते करा आनी देवाचें उतर आमकां मोदें मोदें आयकोंक मेळटा. आनी ह्या वेळार ह्या देवाचें उतर आमी उपयोग करया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हांवें एवढं सांगलें तुमकां 3 दीस आमी खंय तर आसतले. हांव जाक्केवा सांगता पदराप कितें आमकां जाक्केवाच्या घरा व्हरता काय? बाबा भयणीनो, हे 3 दीस जाक्केवाच्या जिवितांत कितें जालें आज आमच्या जिवितांत घडोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आजकाल आमी मार्केटीक गेल्यार अंगडी सामान काडूंक गेल्यार ह्या खंयचीय काल हाडल्यार आमकां बिल्लां मेळटात न्ही गे. ह्या बिल्लांत एक इम्पॉर्टंट एक घालतात. पयलें बिल्ल घालतात एमावंट, मागीर एक 18%, 12% वा 28% वा 5% कालें गोत्ता गे? कालें GST. व्हेरी गुड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. GST न्ही गे, ग्रॉस सर्वीस टॅक्स. आनी आमकां तें इल्लें पळयतना तकली इल्ली उंद जाता. आमच्या बिल्लांचें एमावंट तें GST पळयतना वाडतना इल्लें BP चडटा थोडे फावटी इल्लीशी टेन्शन. टॅक्स टॅक्स टॅक्स. भाऊ भयणीनो, कित्याक टॅक्स पळया. बँकांत गेल्यार ही टॅक्स, मार्केटीक गेल्यार ही टॅक्स, पेट्रोल घालूंक गेल्यार ही टॅक्स. पयशे नासतना आज मनशाचें जिवन कांय चलना. पेट्रोल नासल्यार गाडये बरी. पयशे नासल्यार मनशाचें जिवन, पेट्रोल नासल्यार गाडये बरी. कित्याक आज मनीस तितून पावला. मनीस आज पयशांच्या राटावळींत बुडोवन गेला. संवसारी राटावळींनी बुडोवन गेला. आज मनशाचें जिवीत व्यावहारीक जाला. कडू आनी कळ्ळो, कडू आनी कळ्ळो. थकडे पयशांनी कावंट जाता. मनशापण ना, तें गेलां. तें मायकत जाला मनशापण. दक्षिण ना, तें ना, तें ना, कांय ना. आज मनशा पयशे, आस्त, बदीक आनी कितें पळय तेंचो मोल आदी. भाव भयणीनो, आज आमची परिस्थिती आज तितून पावल्या. देखून कितें करता मनीस? पुंजायता, ओट्टू करता. पर एकलो मनीस म्हणा लागलो म्हजे लागीं, फादर, हांव तो बैला गांवक वेतालो, तूं मारतीम गांवांत आहलो. आनी गांवांत आहलो पोर हांवें न्ही पय परत्यान बैला गांवाक बायसरलो म्हणलो. हांवें सांगलें, कितें सायबा न्ही परत्यान गांव पेर गांव घेताय, तुका धोडले आतां पावना मुस्तोर सावन धोडले न्ही. कालें फादर, बँकान वाड ना, वाड पुरो केल्या आतां, कांय ना. बँकान पयशे घालना आनी दीस काडटा म्हळ्यार जायना. द्या देखून हांव आनी घालपा परत्या बायसरलो. आनी अशें जाल्यार मुखले दीस कशे काडचे, भुरग्यांक कशें पोसचें पळया. आज आमचें टेन्शन चडलां. देखून आमकां पयशे जाय. आज आमकां आस्त जाय, भांगार जाय,
कित्याक म्हळ्यार घर जिवान मनशाचें तशें जालां हांव पयशे करून वचो म्हणना पयशे गरज आमी जिवीचे आमी कडांनी कंडी जावनी भलायकी बरी आसा जे सकट आमकां तेजे पूण खंयसर मिस्टेक जाता खंयसर मनीस चुकला खंयसर मनशाची वाट चुकल्या बाबा भयणीनो आमकां समजाचें जाल्यार आमी जाग्याच्या सुंका काट्याक वचचे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जाग्याच्या सुंका काट्याक गेल्यार मात्र आमकां हें समजता बाबा भयणीनो सुंका काटें कितें थंयसर पळया एक सुंका काटें म्हळ्यार वेव्हाराचो जागो थंयसर कोडू आनी कोल्लू हांवें उडोव तुमकां सांगलें गिव एंड टेक इतले पयशे तुवें दिवचे आनी तो तुका हां अशें फेसिलिटी वचू सुंका काट्यार तेंच करतालें आनी थंयसर कितें करतालें सुंका काट्यार 100 रुपये टॅक्स दिल्यार त्या 100 रुपये टॅक्सांतले 50 रुपये सरकाराक वताले आनी 50 रुपये तांतले 25 रुपये हे दाख्येवाच्या बोल्साक वताले आनी 25 रुपये आनी कोणाक कितें जर कमिशनाक वताले अशें एक वेव्हार मनशाचें जिवीत असलें एक वेव्हार पळया सुंका काटे म्हळ्यार वेव्हाराचो जागो तुका इतले म्हाका इतले ताका इतले म्हाका हें तुका हें मनीस कितें करता मनीस आपलें जीवन वेव्हारी करता आज आमची परिस्थिती तेच जाल्या आज आमचें जीवन वेव्हारीक जालां खंय जावन पयल्या आमच्या कुटुंबाकच येवया आमी आज आमची कुटुंबां सुंकाची काटी जाल्यात म्हळ्यार आदल्या काळार एक प्रायवंत आवय बापूय आसल्यार त्या आवय बापूयक मोल आसलें आवय बापूचें उतरां मोल आसलें आज आवय म्हातारी जाली बापूय म्हातारो जालो म्हाताऱ्या जाल्ल्या आवय बापूयक तांच्या उतराक मोल ना कित्याक म्हळ्यार तांकां आतां जोडची सकत ना जोडची मनशां तांच्या पयशांचे लेख घालतात मायक कितले दिवचे बापाक कितले दिवचे ताका कितले दिवचे हाका देखून ते पयशे हांव हातूंत लेख घालतात जाय जाल्यार तो भाव इल्ले दिवन दी जाय जाल्यार ते इल्ले दी हांवें कित्याक पुरा बाबाक दिचे हांवें कित्याक पप्पा दिचे मम्मीक दिचे पळया वेव्हार आज मोग ना कुटुंबांनी आज मस्त कुटुंबांनी असली परिस्थिती आयल्या कादार जाली पूत सून गेली तांची वाट पळयचे हांव ना वाट पळोवन वचो म्हणना खंडी जावन पळयचे पूण आवय बापयचें कोण म्हणी चिंता घे म्हणलें एकच सवाल दोस्ता कित्याक हांव पाद्राप जावन विगार जावन मस्त वर्सां हांवें पिरगजेन करशिल्यांत अभेजमेंताक वेता हर एका घरांनी येतना पयल्यान पळोवचें मस्त घरांनी कशी आसा मम्मी बरी आसा कसो आसा मामा बरो आसा कशें जाता भुरगीं आसात फादर बायलां गावतात अप्रूव फोन करतात इल्ले पयशांनी काय धाडटात पूण आमी एक सुरी भुरग्यांची राटावळ आसतना आमी काले करून जाता तांकां तांचें पळयचें ना आवय बापायचें काळीज पळय तांकां म्हळ्यार तांकां एका रितीन दोस्ता म्हळ्यार आज कितें हांव सांगता भावा भयणी आज आमचे कुटुंबां वेव्हारीक मट्टाक पवल्यान मोग कुटुंबांत पयलें स्थान घेना आज पयशे आस्त बदीक आवय बापायन करून दवरलें आसल्यार तांकां इल्लें मोल आसा आवय बापायन कांय करून दवरलें नासल्यार तांकां मोल ना आनी आयची होती पिलकोटी भुरग्यां पळय तांकां वळखूच ना आवय बापायक कित्याक म्हळ्यार ती आसची हे कादोका तांकां मोग काण घेवन मात गोत्तो तांकां दिवंक गोत्ते एकच बाळ म्हणून वयर दवरल्यार कावळो वरात सकयल दवरल्यार मूय साबात म्हणून पळय ताका भुरग्याक तितल्या मोगान पोसना ताका घेवन मात्र गोत्तो ताका दिवंक गोत्तो ना आनी तसलीं भुरगीं कितें करतात की म्हळ्यार तांकां
घेवचे मात गोत्तू आवय बापी पोसचे म्हणून तांकां गोत्तो ना ताणी घरा डाडा मम्मीची तांची ती चिंता तांची ड्युटी म्हज्या डॅडीची ड्युटी मम्मीची ड्युटी आमकां पोसचें आनी ती चिंतात आनी असल्या परिस्थितीन भाऊ भयणीनो आमची कुटुंबां एका रितीन आज सुंकाची कठीण जाल्या म्हळ्यार वेव्हाराचो जागो जाला आनी त्या देखून भाऊ भयणीनो आज आमी हर एकल्यांनी गंभीर तरान चिंती जाय आज आमचें कुटुंब आमची समाज आमचें वैयक्तीक जीवन आज कितें जावन गेलां आज आमी निजा की देवाची रुपां जाल्या आमगे देवाचें उतर कितें सांगता उत्पत्ती ग्रंथ आमी आयकुया उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 जेनेसीस 1:26 आनी 27 उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7 कितें सांगता आमी आयकुया आणि देवान म्हणलें देवान म्हळें आमच्याच स्वरुपाचो आमच्या स्वरुपाचो आणि आमच्याच सारक्याचो आमच्या मनशाक सारक्या मनशाक आमी करूया आमी रचुया दर्याच्या मासल्यांचेर आं अंतराळाच्या सुकण्यांचेर सुकण्यांचेर जनावरांचेर जानवरांचेर सर्व रानवट मनजातीचेर आं आणि धरणीर सरतेल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार सलो अधिकार सलो पळया देवान आमकां कसलें रचला भाव भयणीनो देवान आमकां ताच्या सारकेची सुरपायाचेर रचला ह्या रचनेन तें सगळें आमच्या हातान दिलां आमकां जबाबदारी दिल्या ही रचना आमच्या हातान दिल्या देवान मनशाच्या ती सांबाळूंक प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द हालेलुया 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 पूण भाव भयणीनो आज आमी देवाची रुपां आमी कशी आसा आमचें जिवन आमी एक घडीभर पळोवया आज देवाचें रूप आसा गी आज आवय बापायक भुरग्यांक देवाचें रूप पळोवंक मेळटा गी ह्या भुरग्यांक आवय बापायचें देवा बापाय देवाचें रूप पळोवंक मेळटा गी एक शेजाऱ्याक आनी शेजाऱ्याक तावन देवाचें रूप पळोवंक मेळटा गी चिंत्या आमी मन जाती जाल्या साबोंक गेल्या पेट्या बरी ग्रासूंक गेल्या सिमा बरी जाल्या हांव गे आमी आमचो राग आमचो द्वेश आमचे हागे आमचे जिद्द आमचे वडपण आमचो मान आमचो गौरव आमचे हे आमकां चड गेला आज तें जालां खंय आसा मोग खंय आसा मोग आमकां मोग ना फुरसत ना मनशां खातीर वेळ ना देवाक मनशा खातीर वेळ आसलो देवान बरें कर चिंतलें मनशा विशयान पूण आज आमकां मनशा विशयान चिंतचो वेळ आसा गे म्हज्या आवय बापाय विशयान चिंतचो वेळ आसा गे म्हज्या भुरग्यां विशयान दिल्लो चिंतूंक वेळ आसा गे म्हज्या भावा विशयान चिंतूंक वेळ आसा गे म्हज्या भयणी विशयान चिंतूंक वेळ आसा गे आमच्या शेजाऱ्या विशयान चिंतूंक वेळ आसा गे आमच्या वडिलां विशयान चिंतूंक आमकां वेळ आसा गे ना कित्याक आमी सुंगागट्यार आतां वेव्हारान पडल्या आमकां संवसार पयशे आस्त बदीक भांगार तेंच मुख्य जाला भाव भयणीनो आमचें मन धन काळीद सगळें ताचेर बरोवन गेलां देखून आमचें जिवन वेव्हारीक जालां देखून आज मोग कुटुंबांनी मोगणो जाला देखून आज कुटुंबांनी समाजीन मोगणो जाला मनशा खातीर चिंतिना देवाचें रूप उगडायलां देवाचें रूप उगडायलां मनशान देवाच्या सारकेचो देवान दिलें मोगाचें काळीज जाता तें दारूण जालां पात्रां बरीं जालां वीक भरलां थोडे कडेन वीक थोड्या मनशां पळयल्या जायना बायल्यांक न्ही आपल्यांकच खाली आस्ती खातीर एका कुटुंबांत भाव भयणीनो 25 वर्सां एका पिरगेचें आसलो हांव आनी 25 वर्सां भावा भयणी मदें राग एक आस्तवदीक वांटेकन तांकां काणयो जावना 25 वर्सां राग काण घेवन एकामेकाक तोंड लढाय करून झगडोन खातन पडोवन एकाच आवय बापायचीं भुरगीं पूण आमी कितलेशे फावटी आज आमी येतल्या परिस्थितींत आसा देखून आमचें जीवन वेव्हारीक जालां सुंका काड्डें
आमच्या कुटुंबात आज आमच्या जिवितांत भावा भयणीनो आज कशें वेव्हारीक काडलां पळया देवसार आमच्या वेव्हारांत आमी भितर सरला उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय एक वाक्य अध्याय 3 वाक्य एकतावन आमी आयकुया पळया अध्याय 3 वाक्य एकतावन उत्पत्ती सर्वेस्परा देवान रचलेल्या सर्व मनजाती पैकी सोरोप भोव हुशार स्वरूप भोव हुशार ताणी स्त्रियेक विचारले बागेंतले खंयच्याय रुखाचे फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां खरेंच सांगलां देवान सांगलें सक्कड ह्या बागेंतले खंयच्याय रुखाचें फळ खाया पूण एका रुखाचें फळ खायनाकात देवाची मांडावळ आसा देवाची वेवस्था आसा देवाक मनशा खातीर एक येवजण आसा भाव भयणीनो हे एकल्याक उत्पत्ती कितें सांगता कित्या खातीर देव सांगता बाबा भयणी तुज्या आनी म्हजे खातीर देवाचें स्पश्ट प्लॅन आसा हें आमी समजचें एकल्या आमी देवाचेर आसना कोणी तुमचे पैकी विचारनातल्या कोणी म्हाका सांगा पळया कोणी हांगा बुकींग करन आयिल्ले आसात की पळया कोण म्हणी हांवें संवसारांत यत्त जाग्यार ह्या शक्तीनगरांत अलत्त कुटुंबान जल्म जे अलत्त बापय त्या मनशा जल्म जे आसा कोणी आसा कोणी ना आमकां पुरा जल्मताना कोण म्हजे बापय जायचे कोण म्हजे आवय जायचे कोणें आमकां डिसिजन करूंक नासलें खंयच्या जाग्यार कशें जल्म ना हांवें काळें जावन जल्मचे की गोरें जावन जल्मचे की म्हणलें डिसिजन ना सक्कड देवान दिल्लें बारीक जायची की मोठें जावन ना तेंय देवान दिल्लें पुरो सगळें हांवें दुर्बळ्या कुटुंबान जल्मचे की ग्रेस्त कुटुंब ना तेंय सगळें देवान आमकां दिल्लें देखून देवाचें सांगता अरे सगळें कया त्या एका रुखाचें कांय नाकात कित्याक म्हजी एक वेवस्था आसा देवाची मांडावळ आसा त्या मांडावळीक विरोध वचनाकात कित्याक तुमकां तुमच्या बऱ्याक रचला हांवें तुमच्या बऱ्याक रचला म्हणटा देव तुमचें जिवीत बरें जायचें तुमचें जिवीत संतोशाचें जायचें त्या देखून मांडावळ घाल्या हांवें देव म्हणटा देखून पूण कितें जाता मुखार घेतात आपल्या स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली बागेच्या रुखाची फळ आमी खावयेत पूण बागेच्या मदेकात आसा त्या रुखाच्या फळा विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो हें तुमी खावं रुजो म्हणून देवान आमकां मुखार मात्र न्हय ती आपणूक लेगून नजो आपणूकी नजो तशें केल्यार तुमी मरतल्यात तशें केल्यार तुमी मरतल्यात पळया हें देवाचें येवजण जर तुमी हांवें केल्ल्या सांगल्ल्या संगती विरोध वेतात तुमी मरतल्यात देवान सांगलां देवान बुद्वान काय दिल्या देवान समजणी दिल्या भाव भयणीनो आमी मनशां देवान आमकां कितें रास जावन दिला आमी बोगणांनी चलची मनशां न्ही आमी त्या मनजाती बरी न्ही वतो दुकोरो त्या दुकराक कितें तुमी धुया 10 पटीन धुया ताका गोत्तन ताका येना तकली ना ताका रास जावना तो परत्यान वेता आनी परत्यान तेत्तूत घान तुगे नाणेल्लो पळय थंय तोसून पचा करून परत्यान रळटा पूण आमी मनशां आमकां चिंची सकत आसा बरें आनी वायट कितें पारखुंची सकत आसा खंयचें करीचें खंयचें करूंक नवसो म्हणल्यार आमकां देवान समजणी दिल्या देवाच्या उतराचो उजवाड दिला देव आमचे सांगता रावता देवाची कृपा आमचें ते काम करता पवित्र आत्म्याची प्रेरणा आमकां आसा पवित्र आत्म्याची समजणी आमकां आसा कितलें ना आमकां सक्कड देवान दिलां देखून इतलें आसून तुमी सुकोन पडटात कितें जातलें तुमी मरतल्या डायींग मरण कोणें आमीच मागून हाडुचें देवान दिवचें न्ही आमचें मरण आमीच मागून हाडुचें आमचें जिवन आमीच नाश करचें देखून देवाचें उतर सांगता स्पश्ट पूण कितें जाता मनीस कितें करता मुखार तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हणलें ना तुमी मरची नात मुखार फुटयलें वेव्हारा देवलो हांगा आतां सैतान वेव्हारा देवलो तुमी मरची नात तो मोदें पडलो आतां कांय आपल्याक कांय जायना भियेनाकात म्हळ्यार हांव तें दिता जिवीत म्हण ताचें म्हाका देव हे जाणा जेन्ना तुमी ते खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले पळया
देवा सारकी तुम्ही जातेल्यात देवा सारखी तुम्ही जातल्यात आणि बरे आणि वाईट तुम्ही समजतेल्यात बरें आनी वायट तुम्ही समजत एक्झॅक्ट ऑपोजीट देव पळयात कितें देवान सांगलें तेज्या विरोध थंयसर सैतान आडता वेव्हार हें नाका तूं अंगडी वताय हें तुका कापाड सोबी दिसलें आनी तो सेल्समॅन म्हणटा कित्याक म्हणल्यार ताजें ताका वेव्हार दयचे ह्या अंगडीकार म्हणटा बाये तें कापाड तितलें बरें न्ही पळोवंक तुका सोबी दिसता तूं घे हें घे बाये तें घेनाका तूं तें हें घे म्हणून हें भारी बरें म्हणून आनी तुका इल्लें पडयता ताणें सांगतना तुका बारें बरें जालें तर नाका म्हाका तें दी म्हणटा कितें केलें ताणें ताजें कापड तें विकोन गेलें कित्याक म्हळ्यार तें उरतें ना जाल्यार ते कोणी काण घेतना तुका पडयलें ताणें काण गेलें हें कापड उरल्यार उरणी त्याने केदाळा सेल जाता कांय प्रॉब्लेम ना ताणें वेव्हार केलो पणान पडली कोण तंत काण गेल्ली न्ही देव सरान तेंत केलें देवान सांगल्याक आनी तसो वेव्हार मोदें हाडलो आनी थंयसर येवन मोदें पळया तसो वेव्हार केलो ताचे वहिवाट केलो ताणें ताकाय वहिवाट केलो मात न्ही हांकां बलसान घालें ताणें ताजें काम जालें देवाक कांय लॉस जावना पूण लॉस कोणाक मनशाक भाव भयणींनो ही आमची गजाल आज आमच्या जिवितांत आमचें हेंच आमी विसवण करूंक आमकां गुंतूना आज आमी समजून येतलीं मनशां पवित्र आत्म्याचे देवान दिल्ली देणयांतलीं मनशां जाणवा येतलीं मनशां पारखुंची सकतलीं मनशां आमी वेव्हाराक सांपडता संवसाराच्या देवसाराच्या वेव्हाराक सांपडता करूंक नो जातलें करता वचूंक नो जातले कडेन वेता चिंतूंक नो जातलें चिंता खावंक नो जातलें खाता पियोंक नो जातलें पियेता भोगूंक नो जातलें भोगता हो वेव्हार सैतानाचो वेव्हार तें पातक आनी तें मरण तो आमचो नाच आनी आज आमी समजचे देखून आज भाव भयणींनो रेत्रेचो वेळ आमी चिंतचो वेळ पळया रायांचें पयलें पुस्तक काडया रायांचें पयलें पुस्तक 11वो अध्याय 1 किंग्स 11:1 ऑनवर्ड्स पळया सलमांव राय देवान बरी जाणवाय दिल्लो राय देवान ताका बुदोवंत राय केलो ताणें देवा कडेन मागलें देव सलमान म्हळें देवा म्हाका पयशे नाकात भांगार नाकात आस्त नाका ग्रेस्त काय तेंपरां नाका म्हाका जाय म्हजें राजवट म्हज्या परजेक ताजें मन समजून तांकां चलोवचें ततले म्हाका ती जाणवाय दी तीच पुरो म्हळें देवान ताका दिलें नवाड दीक राय जालो पूण ह्या रायाच्या जिवनांत पळया कसो वेव्हार येता आनी ताचें जिवन पाड करता पळया रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 11 वाक्य 1 तान आयकुया आमी सलमावराय फाराव्याच्या दुवेसो मात्र नाही बगार जैत्या विदेशी स्त्रियांचो म्हणजे मोवाबी अमोनी एदोमी सिदोनी आनी हिती स्त्रियांचो मोग करतलो पळया ताका देवान दैत्य दिल्लें पूण ताका आपल्याच त्या कोळयेच्यो चलयो आसल्यार त्यो पावनांत विविध कोळयेच्या खंयच्या कोळयांच्यो स्त्रियांक ताणें ताज्यो राणयो करून घेतल्यो पळया मनशाचो त्या संवसारी जिविताक लब्ध जाताना मनशाक परिस्थिती कितून आनी कितलें मात तें मुखार कितें जाता पळया तुम्ही तांचे मध्ये वेचे नाही आणि तांणी तुमचे मध्ये येवचे नाही कित्याक ती तुमची काळजां आपल्या देवाशी ओडटली अशे सर्वेस्परान इस्रायलितांक ज्या राष्ट्रा विशीं सांगलें त्यो राष्ट्रांतलो स्त्रियो त्यो दे कित्याक देवान सांगलें इस्रायलितांक सांगलें आळे तुमी त्या परक्या देवाच्या चलयांक कडेन थंयसर कित्याक
तुम्ही येतात मात न्ही फाल्यां तुमचें मन तांच्या देवाकडे ती ओडतेली आनी तुमी एकानी देवाक सोडून तांच्या देवा पुजा करूंक वयतल्यात त्या परिस्थितीक सांपडतल्यात म्हूण देवान तांकां जागयलें इस्रायलेक आनी हांगा सालमोराची गत कितें जाता पळया मुखार मुखार पूण सल्माव तांच्या मोगार पडलो सालमो ताच्या मोगार पडलो तो 700 रायकुंवरणीकडे लग्न जालो 700 रायकुंवरणीकडे लग्न तो 700 एक नाही दोन नाही 700 मागीर आणि ताका 300 उपापतिनी असल्यो 300 उपापती किप्स म्हणटा आमी थोडी पटी 700 बायलो पळोवनात परत्यान पत्नी दवरन गेले किप्स मागीर सल्माव उत्तर प्रायक पावलो तेन्ना ताच्या पत्नीन ताचे काळीज परक्या देवाशी ओडलें आणि आपल्या बापय दाविदाचे काळीज असले परी ताचे काळीज सर्वेस्पर आसवे पुरते नातलें दावीद रायचें काळीज देवा तें आसलें पूण ताच्या पुताचें सालमोचें काळीज परक्या देवा तें ह्या स्त्रियांनी ओडलें पाव बिनीन पळया वेव्हार पळया संसाराच्या राटवडीनी बुडतेल्या मनशाची परिस्थिती तीच एक ಒಂದು ಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ ಒಂದು ಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ ते लग्न जाल्यार तांचो देवी तुका मेळटा ताच्या देवा फाटल्यान देखून पळया ती भावार्थाचे सवाल देखून एक तूं करतना आनी एक सांपडताय एक पातकां पडताय आनी हे पातक तुज्या फाटल्यान येता देवसारा कडेन एक वेव्हार करताय आनी तुज्या फाटल्यान आनी एक वेव्हार येता आनी ही म्हजी आनी तुजी परिस्थिती बाबा भयणीनो जेन्ना मनीस पयशां फाटल्यान वेता ताच्या फाटल्यान पयशांच्या फाटल्यान दैत्य संगती तुज्या फाटल्यान येतात उडास वर आनी तुजें काळीज देवा तावन बऱ्या जिविता तावन आनी तुज्या कुटुंबा तावन तुज्या मनशाच्या मोगाच्या मनशान तुका पयस व्हरतात बरो मनीस पयशे मेळटाना मनीस बरो आसलोय कोणता कोणता मुठ्ठुबिड्यान सांगलें फादर ताजेड पयशे जाल्यार तो पळयताय आतां तोंडूच पळयना आमकां लेखताय तो पयलें लमणे उलयतालो पयशे जाल्या उपरांत आतां घुवनय पळयना तो तें मनशाची परिस्थिती आस्त बुद्धीक जाली मनशान ना मागीर ना ताचें मौन ताचेर भाव भयणीनो तेंच मनशाचे वेव्हार देखून आज भाव भयणीनो सुंका गट्यार घडतालें हेंच जाकेवाचें जिवीत कशें जाल्लें जाकेव एक संवसार जिविताक लबदलो सुंका गाट्यार तो बोसानातलो सुंका गाट्यार वेव्हार करतालो सुंका गाट्यार थंयसर ताजें काळीज आनी मन सगळें पयशां थंय ओडवल्लें ताची सुंका गाट्यार कितें जातालें पळया ताच्या जिवितान सुंका गाट्यार बरी सकाळीं जावन सांज म्हणजेर पयशांचो वेव्हार पयशांचो वेव्हार कितले पयशे टॅक्स काडूचे कितले पयशे एक्स्ट्रा काडूचे कितले पयशे लुटचे तुवें दिवंकाचे 100 रुपये जाल्यार फाल्यां तुका 200 दी म्हणटा आनी एकलो आयच्या सरकारी ऑफिसांक गेल्यार तशेंच म्हाका फर्दर एक ग्रांट सरकारी ग्रांट पास जालें आनी त्या वेळार म्हाका फोन आयले इश्ट कोडबेक म्हणून हाजें वेव्हार जाला आज मनशाचे जिवीत एक वेव्हार जाला भाव भयणीनो खंयचे पळया आज आमी कितें करता तें हरये की आज मनीस पयशांनी मेजता आनी हें सुंका गाट्यार चलतालें थंयसर आनी सांदले म्हणटाना जाकेवाचें जिवीत कितें घरा इतले पयशे आयले कितले थंय दिवचे कितले हांगा घालचे कितले बँकाक घालचे कितले खंय इन्वेस्ट करचे कितले जागो काणयोचो कितले पगार काणयोचे आनी कितले आनी आनी पयशे वाडीक घालचे वाडीक घालन वाडीक वाड काणयोची चक्रबड्डी आनी काले पुरा काणयोचे हे वेव्हार जाकेवाचें जीवन संवसारी संगतीक लाभतालो मनीस बाबा भयणीनो येस बरें वेता
ताचें जीवन सगळें संवसारा फाटल्यान वेता आनी कितें जाता देवाचें उतर कालें सांगता बाबा भयणीनो मनीस आपलो संतोश उगडायता तुका निर्मळो एक 3 पावटी जेवंक आसा जाल्यार तुका सड्ड राटवळी नान जाल्यार तुका टेन्शन ना पूण कितली आस्त तुजी वाडली तितलें तुका टेन्शन चडटा कित्याक म्हळ्यार कित्याक संवसारी संगती आमच्या जिवितांत चडटना बाबा भयणीनो आमचे वस्तू राटावळी सडटात आनी हर एक वेव्हार सडटात कंत सडटा आनी आमचें सगळें जिवीतच तातूंत बुडोवन वेता त्या देखून आमी भावा भयणीनो मस्त चिंतूंक जाय आज उपदेशकाचें पुस्तक काडया उपदेशकाचें पुस्तक अध्याय 5 वाक्य 9 तावन उपदेशकाचें पुस्तक पेज 1143 बायबलांत पळया जायत्या सपना वरवीं उपदेशक पुस्तक अध्याय 5 वाक्य 9 तावन 9 दुडवांचो मोग ऐका दुडवांचो मोग करता तो मनीस कितलो दुडू मेळ्ळ्यारय तृप्त जायना कितलो म्हणल्यार तृप्त जायना पळताय बत्तीना वराड नानाला बोर्ड अनिल्ले जाय बाबेनीनो दुडवाक लागतलो मनशाक ताची आशा बगली म्हणना अनिल्ले म्हणल्यार आनी 2 म्हणल्यार हा बारीक कशी आनी एक 500 नोट म्हणल्यार बारीक कशी आनी एक आय येवन दी अनिल जाय आ मागीर ग्रेस्तकायेचो मोग करतेल्याक कांयच आदाय मेळना पळया देवाचें उतर सांगता ग्रेस्त काय सो मोग करतल्याक तो चिंता हांव मस्त पयशे करता म्हाका सकयल मेळटा म्हणून देवाचें उतर सांगता ताका कांय आदाय मेळना मुखार जंय संपत्ती वाडटा थंय ती ग्राशितेल्यांची संख्या वाडटा खंयसर संपत्ती वाडता थंयसर ग्राशितेल्यांची संख्या वाडटा तुजे कडेन पयशे जातना कालें जाता बँकान दवरचे आनी बँकान दवरून सकट जालें तुजें मागीर काल्या पयशे इतले बँकान दवरल्यार आतां टेन्शन कित्याक म्हळ्यार बँकान दवरल्यार इनकम टॅक्स बंदीचे आनी आतां हे प्रॉब्लेम तेचे बदले जागो काण घे म्हणून जाता जागो काण गेले आपण तो खाली सोडून जाता त्या जाग्यार इन्वेस्ट करया एक सोबीत घर बांदया म्हणून जाता घर बांदतना कशी हट्ट बनता मागीर अनिल्लें व्हड करया म्हणलें व्हड इल्लें घर व्हड जाता घर व्हड बांदल्या पुरे व्हड घरांत वस्तू हाडीचे त्या देखून त्या घरांत ते टीव्ही ह्या घरांत ते उडले कुडांत खाली सोडचें काल्याक एक हांतू एक टीव्ही हांतू एक घाली हांतू एक घालता एकच हाडलें आनी अशें घालता पळोवताय ना हातू कालें ते वॉर्ड्रोब करचें हांगा वॉर्ड्रोब करचें थंय एक वॉर्ड्रोब करचें सगळें करचें आनी बरें कॉट हाडलें सकट जालें आतां इतलें केल्या पुरे हें नितळ करचें कोणें हें झाडचें कोणें हें पुसचें कोणें कामाचें जायचें आतां कामाचें जायचें म्हणून एक कामागारांक हाडून कामागारांतना तांकां आमच्या घरांत दिवंक जाता तांकां आनी एक ल्हानशें बांदीचें देखीन तांकां एक रूम बांदची देखीन एक रूम बांदलें त्या रूमान बांदल्या उपरांत अशें आतां थंयसर जालें आतां हें जाल्या उपरांत भायर कंपावंड आनी परत खाली सोडून जाता आमी कित्याक म्हळ्यार आजकाल व्हडल्या घरांक भद्रती ना देखून 2 पेटे हाडीचे बरे पेटे पोसयचे पेटे हाडल्या पुरे गूड बांदीचे पेट्याक अशें वाडोवन येता पेट्यांक म्हणटाना एकल्या मनशाक घरचें काम करून जाता पुरो जाता आनी एकलो मनीस जाय जाता ताका आनी एक कुडकुडशीचें तेणें भाव भयणीनो येस पयशे चडतात संपत्ती वाडता ग्राशितेल्यांची संख्या वाडता आनी तुजे पयशे पळयता फाल्यां तुका समाधान ना थंय येता कारण गेटी कडेन टिंग टोंग कळना जालें पळय थंय एकलो आयला अंकल ताका इल्लें कालें हेल्प करचें की आयला की हालें करचें म्हणटा धर दी आनी एक सांजे टिंग टोंग बेल जाली कोण आयला हाडे ते हाचे आयल्यात खंय क्लबाचे आयल्यात खंय
तांकां कहलें डोनेशन घे हो डोनेशनाक येतात पहिले आनी एकलो डोनेशनाक येता भाव भयणीनो संपत्ती तुजे कडेन आहा ग्रासितेलांची संख्या वाडता तेणेय येता येणेय येता आज परिस्थिती आमची आनी कितें जाता तुका जाता इतलें जातना टेन्शन चडटा टेन्शन धरतना तुका बीपी सुरू जाता बीपी सुरू जातना शुगर सुरू जाता तेणें आतां तुजे पयशे आस्पत्रेक जायचे पडले आतां डॉक्टरा थंयच्यान वचचें आनी ते एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लेम तुका भाव भयणीनो तुजे खंय अंत जाता तुजे प्रॉब्लेमाक पयशे तुका संतोश दितात ना थंयसर तुका टेन्शन जाता देखून ती मुखार देवाचें उतर कंटिन्यू कर पळय ती दोळ्यांक दादोसकाय दिता दोळ्यांक शिवाय दादोसकाय दिता सोबीत पळोवंक व्हडलें घर व्हडलें आनी व्हडले वस्तू घरांत सोबीत सक्कड बरें आनी केदें व्हडलें कंपाउंड वॉल केदें व्हडले पेटे आनी हें पुरा पळोवंक सुका दादोसकाय दिता पूण तिचे वरवीं तिच्या दनयाक कितें फायदो कितें फायदो कित्याक मुखलें वाक्य वयर करतलो मनीस उणें वावर करतलो वावर करतलो मनीस उणें जेव तो उणें जेवं दी चड जेवं दी कामाक येता सकाळीं उठून ल्हानशें घर ताजें तो सकाळीं उठ्ठा कामाक येता सांजेर येता एक म्हूण पेज जेवता सुशेगाद न्हिदता ताका टेन्शन आसाय ताका स्वरांचें टेन्शन आसाय ताका सांबाळ दिवचें टेन्शन आसाय ताका तें काम कितें नितळ करचें ल्हानशें घर इल्लें दाटलें नितळ केलें जाल्यार तो आराम न्हिदता ताका बरी न्हीद पडटा सकाळीं उठ्ठा परत्यान उठून येता ताका भल्याचें टेन्शन ना इन्कम टॅक्साचें टेन्शन ना पुलिसाचें टेन्शन ना मागतलेचें टेन्शन ना डोनेशन दितलेचें टेन्शन ना कामागाराचें टेन्शन ना आराम भाव भयणीनो ये देखून मुखार पूण ग्रेस्ताची दादोसकाय ताका न्हिदूंक दिना ग्रेस्ताची दादोसकाय ताका न्हिदूंक दिना स्लीपलेस नायट्स तुजी ग्रेस्त काय तुजी न्हीद काडून व्हरता तुजें समाधान काडून व्हरता तुजो संतोश काडून व्हरता तुजे दादोस काय काडून व्हरता यू आर ए टॉर्चर्ड मॅन यू आर ए सीक मॅन यू आर ए टेन्शनफूल मॅन तुजी तें टेन्शन मात तुवें वावूची तुज्या आंगार पिडा भाव भयणीनो ये देखून देवाचें उतर सांगता आमचें जिवीत केतना आमी ह्या संवसाराक गुलाम जाता दाख्या वचून जिवन अशेंत जाल्लें जाक्केवा कडेन पयशे आसले जाक्केवा कडेन धन निर्वे आसलें जाक्केवा कडेन आस्त आसली जाक्केवा कडेन भांगार आसलें पूण जाक्केवा कडेन एक नातलें कितें तें समाधान नातलें संतोश नातलो आनी त्या देखून ताका कितेंय आशा आयली जेजूक पळय म्हणून देखून तो त्या जेजूक सोदून धांवता भाव भयणीनो आज आमचें जिवीत असलेंच आज हांव एक जाक्यो आज आमी जाक्यो देखून हांवें सांगलें आज रेतीचो पयलो दीस आमी जाक्केवाच्या सुंगकाट्याक या जाक्केवाच्या सुंगकाट्यार आमचें जिवन व्हरून पळोवया आमी जाक्केवाच्या सुंगकाट्यार आसा की म्हजें जिवन आज संवसाराच्या वेव्हारांनी बुडोवन गेलां गी म्हाका समाधान आसा गी म्हज्या काळजांत मोग आसा गी एक दीस मोतीक समाधान आसा गी या हांव म्हज्या जिवितांत केवल संवसारी रितचें टेन्शन भोवन आसा दायगी भाव भयणीनो 4 दीस देवान आमकां दिल्यात कितले दीस आमकां गुत्तू ना ह्या दिसांनी थोडे पटी एक न्यूज येताना आमकां आयकतना बेजार जाता बेगीन दिसता आतां थंय तो 40 वर्सां जिल्लो हार्ट अटॅक जावन मेलो आतां थंय 50 वर्सांचो हार्ट अटॅक जालो आतां तो 60 वर्सांचो हार्ट अटॅक जालो आतां थंय अशें जालें आतां थंय एक्सिडेंट जालें तरणाटे मरतात मनशाक येताना व्हरोंक आसा गी 10 पयशे आमी व्हरता गी मरतना भाव भयणीनो पळया मनशाचें जिवन आमकां केदोळ म्हणजे कितले दीस खंयच्या दिसा हांव मरण पावतलो खंयच्या दिसा हांव ताचें पावतलो तें हांव नेना कोणाक आमकां गुत्तना हांव आतां हांगा आयलां शक्तीनगर हांव फाटीं बाजाल भोंवतना म्हाका गुत्ताय ना म्हाकाच गुत्तो ना बाजाल फाटीं भोंवता गिरांगे म्हणून आमचें जिवन तशें आमी चिंतता म्हजे कडेन पयशे आहात म्हजे कडेन आस्त वतीक आसा म्हाका कांय टेन्शन ना जाय तितल्या लोकांचो भांजेल अध्यायी
12 वाकी 13 तावन काढ 13 तावन ग्रेस्त पिशाची ओपार हां तवळ जम्यामधलो एकलो जवळ जम्यामधलो एकलो जेजू लागी म्हणालो, हां मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटेकर दिवंक हां आस्ते आस्ते विशयान चिंताय आमकां वांटे गर्दी म्हणटाय 16 तावन वाक्य वचता 16 तावन उपरांत जेजून तांकां ओपार सांगली. ही ओपार सांगली एक ग्रेस्त मनशाचे बुयंत एक पावटी उदंड पीक जालें. उदंड पीक जालें कितलें बारीक कंडापटे भाताच्यो कणश्यो ओश्यो ओश्यो बागोंक लागल्यो. मागीर तवळ तो आपल्या इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं? कितें करूं आज माड ना भरल्यात शिमट्यांनी पोपळां इतलीं रेट हांव 450 जाल्या मिरी कंडापटे जालां हे पुरा छे कंडापटे ती बाय आमकां काय म्हणटात पळय यंतू देखून खंय घालचें आतां कितें करचें मुखार कितें म्हणून म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. सुवात पावना जागो पावना घालून दवरचें आतां कैमशेर म्हाका खंय घालचें मुखार शेकी तो म्हणालो, हांव एक करता, म्हजे कोठारा मोड घालता. पुरा आबान बांदिल्ली आली आबाच्या कालाची कोठारां आबा गुत्तून येतलें नातू इतलो हुशार जाता नातू इतलें करता म्हणून देखून आदली आबान घातली बांदली पुरा कोठारां पयलो आगाड काडटा सगळीं परतून घालता आनी मुखार आनी वोड करून बांदता. हां व्हडली कर बांदता व्हडली सगळे म्हजे पीक आनी म्हजो माल तांतू भरता. हां तांतू भरता. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा, अदृश्टवंत मनशा हो लक्की साहेबा तूं अदृश्टवंत हां सबार वर्साक पावाशे दास्तान मस्त वर्सां पुरो तुका आबाच्या कालापच्या भुरग्यांच्या कांय टेन्शन करिनाका पुरा तुका जायतलें आसा कितलें कोठारांनी फुल्ल आसा बँक अकाउंट फुल्ल आसा भांगाराचे लॉकरां फुल्ल आसा कांय टेन्शन करिनाका मुखार दास्तान केल्ले जायते तुका आसा. आसा पुरो सवकासाय घे, अवकाशाय गे खा पिये आनी गम्मत मार. गम्मत हाड वसू चिकन हाड हाली बरोबर कर कॅप्सी हाड भियेनाका बरें शिवानी घाले रेड लेबल घान शिवाद्री हाड हाड कांय भियेनाका व्हडले व्हडले ब्रँडेड धाकटे हाडिनाका घट्ट पिये गमत मार आराम से. हा कितलो संतोष न्ही गे कितलो संतोष न्ही गे. पूण मुखार कितें म्हणटा देवाचे उतार पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, पिशा आय- पिशा आय- पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसरसो आसा. पिशा पिसो तूं पिसो फाल्यां न्ही आयच्या राती 21 मार्च 12 o'clock नाईट आज तुजो जीव तुजे लागीं विसारतले फाल्यां आज तूं पडचें जातली फाल्यां तुका आतां पेपरार येतलें सो एंड सो ऑबिच्युअरी आनी तुका फाल्यां थंय मोन पिक जातलें बेंडकार येतले मोन ते बाजोवंक फाल्यां तुका सिवीत घरा थंयसर उगोन वतले आनी तुजें मोन थंय तुजें बेडरूमा तुका फाल्यां थंय एंट्री ना तुका बेडरूम ना तुका भायर दवरता तें बांक दवरून बळे तुका भायर दवरतात तुजे बेडरूमाक आनी तुका एंट्री ना तुजें बेड जालें बळे ना तुजें पासबूक त्या एक्शनान 12 o'clock विलेवारी जातात तुका कांय ना तुका मेळनात तुजे लॉकराच्यो सावयो पुरा विलेवारी जातात कांय ना पिशा हें परा तुजें म्हणटाय म्हजें म्हणटाय आयच्या राती 12 वरां हें येतलें फाल्यां तूं 24 hours मातये सारें जातलोय पिशा मनीस पिशा संसार पयशे आस्त बदीक म्हजें हांव आदमचो गर्व अहंकार नांव स्थान मान खंय आसा हत्त पिशा तुजें जिवन तुज्या हातान ना तुजो दांबो तुज्या हातान ना आज तूं उलटाय फाल्यां तूं मोडें न्हिदल्लें मातयेक सारें आनी ह्या संवसारांत तुजें व्हडपण चिंतें नाका बाबा भयणी आज सुंका काट्यार जातल्या जाक्के वा केंच वतेन घालें जाक्के वच्या मोतीक उजवाड गेलो हें पुरा खे जालां हें म्हजें आस्त हें म्हजें बदी हें म्हजें सुंका काटे कितले दीस
कितले तिच्या सुंका गाठ्या उपरांत हांवें केल्लें कालें कोणाक हांव कित्याक हें करता, कित्याक पयशा म्हटल्यान वयता, कित्याक हांव मनशां लुटता, कित्याक हांव कोणा कोणाक घात करता, कोणा कोणाक मोस करता, कोणाच्या पोत्रां पाथर घालता, कोणा कोणाच्या अन्यायान लुटता, कोणा कोणाच्या दोळ्यांतलीं दुखां काडयता, कोणाचें जिवीत पिड्ड्यार करता म्हज्या स्वार्था खातीर, हांवें वोट जावच्या खातीर. बाबा भयणी, जक्केवाच्या सुंगा काट्यार म्हजें हें जिवान हेंच. आज आमी पयशांक लोक दोन, संवसाराक लोक दोन कितल्या जाणांचे जिवीत पिड्ड्यार करता. मान अहंकार मर्याद म्हणून गर्वान पुगता. फाल्यां आमी मातये सरें जातले. कोणाची दुखां आमी कित्याक काडची, कोणाचें जिवीत कित्याक पिड्ड्यार करचें. आमच्या घर अंकारा वरवीं कित्याक आमी उडचें संवसारांत. 4 दिसांचो संवसार कितलो बुडता. आमकां विलपी म्हणटा कितल्या अपुरबायची उतरां. दामबुकाली जाताना कांय ना तें, कांय ना. चिंत्या भाव भयणीनो, चिंत्या आमचें जिवीत बरें कर. चिंत्या 10 फावटी चिंत्या. रेतीर असो वेळ देखून हांव तुमकां जाक्केवाच्या सुंका गाड्यार हाडलां. आनी देखून हांवें सांगलें आमी जाक्केवाच्या सुंका गाड्यार रावयात. आमचें घर, आमचे राटवळी सांगया. आमी एक घडी भर चिंत्या जाक्केवा बरें आमच्या जिवांत मुकलें. संवसारांत आमी परमनंट रावंक आमी चिंत्या नाका. आमगे गत्म आसा, आमगे कोशेड जाता, आमगे कोशेड जाता. काल ही कूड न्ही, ही कुणा जाता. आज घडटा फाल्यां आयकना. आमी घडटालो, उलटालो. आज म्हजे पांय आतां इल्लेशे आयकना. धरबात मोर जावंक जाली. ह्या पांयाक आतां इल्लें बळ पावना म्हाका. हे काळे केल्यार ते जायना, थोडे फावटी आयकना. आज ओडोल आरशा म्हाका रावन पळयता, हें परत तांबडे जाल्ले दिसतात म्हाका. भाव भयणीनो, हें रावण तरणाट रावण आमचें. मिरयो पडटात फाल्यां. कितलें तुवें कलर काडले रे, कितले पावडर गेले रे, कितले काळे गेले रे, तुजें माथारपण रावंक जायना. तुका मिरयो पडोवच्यो रावंक जायनात. पोंडा कडेचें वाडोवंक जायना, कोणाक कांय करूंक जायना. चिंत्या आमी. देखून आमचें जिवीत गंभीरान चिंत्या. एक घडी भर चिंत्या. संवसाराचे राटवळी मस्त जातात, कुटुंबाचे वेव्हार मसतात. भाव भयणीनो, एक घडी भर चिंतून देवाच्या पांय तरी बसया, सुंगा गाड्यार बसया आनी त्या सुंगा गाड्यार रावन आमचें जिवीत थरवून दिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया. देवान म्हाका कित्याक हें जिवीत दिलां आनी हांव खंयसर वचून आसा. देवान म्हाका कित्याक हें जिवीत दिलां, कित्या खातीर दिलां. चिंत्या आमी. विसांनी आमकां तावले आनी आमी खंय वचून आसा. खंय वचून आसा. आपल्या सारक्याच न्हू सुपायचो देवान म्हाका केला, पूण आज हांव खंय वचा. देवचाराच्या कोठ्याक येता हांगे हांव. संवसारा लब्धून सांगे गंभीरान चिंत्या भाव भयणीनो. देवाचें उतर आमकां उजवाड दिवन दी. एक घडी बरो आमी उबी रावया, गीत गावया आनी उपरांत विसुच्या बलिदानाक आमी तयार करुया. जक्केवाच्या घरा ये, 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 जक्केवाच्या घरा ये. जिणी बदलून जेजू तुका थंयसर मेळटलो. जिणी बदलून जेजू तुका थंयसर मेळटलो. आनी जिणी तुजी बदलून तुका थंयसर मेळटलो. जिणी बदलून जेजू तुका थंयसर मेळटलो. जक्केवाच्या घरा ये, जक्केवाच्या घरा ये, जक्केवाच्या घरा ये, जक्केवाच्या घरा ये. पत्की मनीस मोठवो मनीस जेजूक पळोवंक आशेता. पक्की मनीस मोठवो मनीस जेजूक पळोवंक आशेता. पत्की मनीस सत्व मनीस जेजूक पळोवंक आशेता. समाधान नासतना तो अंतरांत सासपता. समाधान नासतना अंतरांत सासपता. समाधान दितेल्या जेजूक पळोवंक आशेता. समाधान दितेल्या जेजूक
पळोवंक काशीता देखून जेजू जक्के भोताच्या घरा पळयता देखून जेजू जाकेव ताच्या घरा पळयता बाकी मनीस मोठवो मनीस जेजू पळोवंक आशेता बाकी मनीस मोठवो मनीस जेजू पळोवंक काशीता समाधान नासतना अंतरांत सासपता समाधान नासतना अंतरांत साचपता समाधान दितेल्या जेजू पळोवंक आशेता समाधान दितेल्या जेजू पळोवंक काशीता देखून जेजूक जक्के भोताच्या घरा पळयता देखून जेजू जाकेव ताच्या घरा पळयता जक्केवाच्या घरा ये जक्केवाच्या घरा ये जाकेवाच्या घरा ये जाकेवाच्या घरा ये जक्केवाच्या घरा ये जक्केवाच्या घरा ये जाकेवाच्या घरा ये जाकेवाच्या घरा ये जिनी बदलूंक जेजू तुका थंयसर मेळटलो जिनी बदलूंक जेजू तुका थंयसर मेळटलो जक्केवाच्या घरा ये जक्केवाच्या घरा ये जाकेवाच्या घरा ये जाकेवाच्या घरा ये जक्केवाच्या घरा ये जक्केवाच्या घरा ये जाकेवाच्या घरा ये जाकेवाच्या घरा ये बसया मी सांगता हेराय करूं